दिवाडे जुव्यार 1980 वर्सा सरकारान 7,000 चौखण मीटर जमीन ताब्यात घेतिल्ली. कितलीशीच वर्सां जाली ही जमीन वापरविणे पडून आशिल्ली. आता खंय हे जमनीचेर इको टुरिझम प्रकल्प येवपाचो आसा अशें लोकांच्या कानार पडला. या प्रकल्पाक लागून दिवाडे जुव्याचे अस्तित्व धोक्यात येतले असो भंय लोकांक पडला. या प्रकल्पात पंचायतीन लोकांची बाजू उखलून धरीत या प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतल्या. लोकांक हो प्रकल्प नाका जाल्यार पंचायतीक हो प्रकल्प नाका असे सरपंच मारियो पिंटो सांगता. थळाव्या लोकांक विश्वासान घेयनासतना हो प्रकल्प दिवाडे जुव्यार हाडपाचो यत्न चल्ला असे आदले सरपंच प्रसाद हरमलकर हांणी सांगले. ग्रामसभा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा आपयल्ली आमच्या विलेज पंचायत बोर्डीन अवेलेबल बॉडी एट फोर्टनायटली मिटींग रिजॉल्व केल्लें. कित्याक हो एक टुरिझम एको टुरिझम प्रोजेक्ट येता आनी तो प्रोजेक्ट येता सारको इगोर्जेक तेगून आनी सिमित्रीक तेगून आनी जस्ट 40 मिटर्स आमचे लॉर्ड गणपतीचें देवूळ आहा आनी हे इतली हिस्टोरिकल प्लेस द सेंक्टिटी ऑफ द होल प्लेस विल बी लॉस्ट. आय डोंट नो वॉट टुरिझम डिपार्टमेंट वॉन्ट टू डू. आमी कितें मागलेले आमचे कॉरस्पॉन्डंट पळय तर प्रत्येक टायम आमी टुरिजमांक सांगता तो पार्क डेवलप कर फॉर द बेनिफीट ऑफ द लोकल्स सो दॅट द चिल्ड्रन इन द इवनिंग दे कॅन गो देर दे कॅन प्ले देर. क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर which will be for the use of the people, the locals, and don't bring such big project. The identity of the village will be lost. We will be no more. We will be foreigners in our own land. So Jiwar is a unique village, and these 7 members are committed to keep it as it is. Not an inch should be altered. And if required, we are not only ready to protest. Even if we have to give our blood, we will give. Let this message go very clear. Thank you very much. डिपार्टमेंटाकडे तुम्ही सांगलेले न्हू. डिपार्टमेंटाक आमी पत्र केला. आमचे कितें आसता एप्लाय नो रिप्लाय, एप्लाय नो रिप्लाय ताचो गव्हर्मेंटाचो आनी सरकार तुमच्या दारी म्हणटात ते. व्हेरी गुड. हांव कोणाचो मिनिस्टराचो दोश करिना. हे गव्हर्मेंट ऑफिशियल पळय आहा न्ही, गव्हर्मेंट ऑफिशियल पळय आहा थोडे काम कोत्ता. हांव सगळ्यांचेर टिका करिना. दे डोंट बॉदर. IAS ऑफिसर येतात, एन्जॉय जातात, चल्ले जाल्यार लँड दिश्टी पडले दिवाडेर आनी घेतले. दॅट इज तांचो मुद्दो तो. तुम्ही सायलेंट प्रोटेस्ट तांच्यांनी उलो मारला ओल्ड गोवा एक्शन ते 1 तारखेर सायलेंट प्रोटेस्ट एट DCP ऑफिस आनी मागीर 6 तारखेर एक मोर्चा आसतलो ओल्ड गोवा. हो प्रोजेक्ट येता ट्युरिजमाची प्रॉपर्टी ना. आतां ही ट्युरिजमांक प्रॉपर्टी कोणें दिली? ही ट्युरिजमांक प्रॉपर्टी आमची कोंकणीतांनी चर्चीन आनी गांवच्या लोकांनी दिल्ली फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल. आनी तेजेर क्लियरली मेन्शन ताका एवॉर्ड दिला पळय तेजेर क्लियरली मेन्शन आसा दीस लँड इज बींग एवॉर्डेड टू यू फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द हिलॉक ऑफ दिवार फॉर पब्लीक यूज. सो टुडे आयज टुरिजम कितें करता वयता थंयसर कन्स्ट्रक्शनाक करता. आमकां ती कन्स्ट्रक्शनां नाका. आ विलेज कॅनॉट टेक दॅट प्रेशर. सद्या पयली ही टुरिजमा कडेन जाता जाल्यार तेंच्यांनी पब्लीक युजाकूच ही सुवात डेवलप करची म्हणजे द पार्क डेवलप करचो. कितें फॉर वेर पब्लीक कॅन अटेंड. यू कॅनॉट गेट प्रायवेट इन्वेस्टर्स ओवर हियर एंड डू कमर्शियल एक्टिविटीज इन आवर लँड. दिस लँड हॅज been given to the tourism department for a specific purpose, and the purpose is there in the award. I really don't understand what is wrong with the tourism department and the ministry that they are taking our land, Diwar land, for the benefit of the villagers and giving to private entities. That doesn't make any sense. So we outrightly, the entire village outrightly reject this project. Reject in the sense we are opposing this project, and we do not want anybody to invade our privacy or invade our park, which is for the benefit of the villagers. प्रोजेक्ट कितें आता The project, as per little knowledge that I got, ह्या प्रोजेक्टाचेर तेंच्यांनी कितें केला तो एरिया आसा पळय about 7,000 square meters of area तेजेर ते Swiss cottages घालपाक सोदतात. Now nothing has been defined. Now what we see on the internet is each Swiss cottage can accommodate 4 rooms to 10 rooms also. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.